अशें मेन्शन केले 370 CAA बरोबर. राम मंदिर त्यो गजाली तुमी मेन्शन केल्यो. हय हय त्योच आसा, त्यो अनेक आसा. तशी एक यादी आसा. तेच सांगपाक मोदी वयतलो सरकार आयले नंतर तुमची एक यादी आसली म्हणजे तुमची इच्छा आसली RSSन जेन्ना आसले तुमी की ह्यो ह्यो गजाली जावपाक जाय त्या खातीर सरकार येवपाक जाय केन्ना अशी हें आसली ती एक एक गजाल कंप्लीट जाता. एक गजाल कंप्लीट जाले ते दिसले आमकां खंयच्यो इनकम्प्लीट उरल्या. ना इनकम्प्लीट बऱ्योच गजाली उरल्या. एक जें आसा की घटनेंतलें ज्या कलमान्वये हिंदूंचे धार्मीक शिक्षण दिवपाचें हें काडून घेतलां कलम 28 हे घटनेंतल्यान हें करपाक जाय म्हणजे हातूंत अधिकार काडून घेतले तातूंत सुदारणा करपाक जाय आनी 30 कलम जे आसा तातूंतल्यान हिंदूंक मुसलमान आनी क्रिश्चनांक धार्मीक शिक्षण तांचे इन्स्टिट्युटांनी दिवपाचो पूर्ण अधिकार आसा आनी दुर्दैवान ते सरकारी पयशाचेर जगतात. म्हणजे ह्या मुल्ला मौलवींक पगार दिलो वता काँग्रेसच्या राज्यांनी हे अशा पद्दतीचें सगळें हें जें आसा तें चालू आशिल्लें. तर अशे काही बदल जे आसा. दुसरें काही गजाली अश्यो आसा म्हणजे 200 कायदे अशे आसात देशांत जे ब्रिटिशांच्या काळा वयले आसात. ते भारत सरकारान इतल्या वर्सांच्या काळान काँग्रेसान ते बदलूंक ना. ते बदलपाची गरज आतां अमित शाह गृहमंत्री जे आसा तांणी व्यक्त केल्या. 200 कायदे अशे आसा म्हणजे त्या वेळाचेर आमच्या देशांतले नेते जे आशिल्ले लोकमान्य टिळक समजा तांकां डील करपाचो जो कायदो आसा देशभक्तांक तोच कायदो आज सुद्दां लागू आसा हें दुर्दैव आसा. त्यामुळे अशे अनेक कायदे बदलपाचे आसा आनी ताका काँग्रेस आनी ओपोजिशन जर आयलें जाल्यार तें जावंक दिवचें ना. ताणें आतांच सांगलां गोहत्या बंदी आसा हो विशय हो देशभर जावपाक जाय अशें आमकां दिसता. अनेक राज्यांनी CAA कायदो आसा हाचें पालन सगळ्या राज्यांनी करपाक जाय अशें आसा. कित्याक हांगाचो जो भारतीय जनता पार्टी आसा ताणी जो पर्यंत इंग्लीशचो ग्रँट बंद करिना तो पर्यंत तो प्रश्न सुटना. आनी वी आर वॉचिंग वॉट द गव्हर्मेंट इज डुईंग. केवळ घोशणा दितात हिंदुत्ववादी आनी प्रत्यक्षान हिंदुत्वाचे नरणे घडटा अशें जर करूंक लागलें जाल्यार चलचें ना न्ही. मागीर आनीक इश्यू येतले.